नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। गावागावांनी फिल्म दाखोवपाचे टेंडर काढून ईएसजीन केले रद्द। सांस्कृतिक कार्यावळी गुठलायल्यो। आपल्या मनशाक टेंडर मेळना म्हण पुराय टेंडरच केले स्क्रॅप। काँग्रेसीचो गंभीर आरोप। पोरने गोयच्या सांत फ्रांसिस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाची तयारी पुराय। शेनवारा सावन एक्सपोजिशनाक सुरवात। 1.5 म्हयनो चलतले एक्सपोजिशन। बीजेपीची वेंचणूक आनी गिनीज रिकॉर्डाची तयारी राष्ट्रीय पांवड्यार 11 कोटी। गोंयांत 4 लाख वांगड्यांचे टार्गेट। प्रत्येक मतदारसंघात नेमले फुडारी। पणजे पोटवेंचणूक चड करून फेब्रुवारांत। नावेले वाठारात नेमके फेस्ताक उदक ना। सिवरेजीचे काम करतना उदकाची लायन फोडली। मडगांव वाठारात सिवरेज उदकात लायन नितळ करूंक 2 दीस। उदक आसूनय मडगांवकारांक टँकर। आनी भारतीय खेळा मळार जाता प्रगती। खेळा मंत्री सोनोवाल करता बरे काम। ऑलिंपिक मेडलिस्ट राज्यवर्धन राठोड उलयलो प्रुडंटाकडे। खबरो विस्तारान। पयली ईएसजीन गोंयभर सांस्कृतिक कार्यावळी करपाचे रद्द केले। कारण सांगले गावागावांनी फिल्मां दाखयतले। त्या खातीर टेंडरय काढले। उपरांत अकस्मात गुपचूप ते रद्दय केले। अशें कितें जालें काय? काँग्रेस म्हणटा आपल्या मनशांक टेंडर मेळना म्हणून ईएसजीन पुराय प्रकल्पच गुठलायलो। ह्या आरोपाक सारकी जाप दिवप ईएसजीक जमूना। ते म्हणटात अर्थीक गणित जुळना जालें। ईएसजीचे हे एक पराक्रम आयकून ह्या सोसायटीत चलना तरी कितें असो प्रश्न गोंयकार विचारूंक लागल्यात। हे पळयात 30 ऑक्टोबराक ईएसजीन हे टेंडर काडिल्ले। टेंडरान म्हायती दिल्या ते प्रमाण अंदू 11 तालुक्यांनी 21 ते 29 नोव्हेंबर मजगती सेगीत 9 दीस व्हडले एलईडी स्क्रीनीचेर पिक्चरां दाखोवपाचो विचार ईएसजीन केल्लो। एलईडी स्क्रीनी, सेक्युरिटी एजन्सी आनी बाकीच्यो गजाली दिवंक एजन्सी वेचून काडपाक ईएसजीन टेंडर काडिल्ले। मात जेन्ना इफी सुरू जाली तेन्ना खंयचे कडेन कांयच ना। पणजे सोडल्यार खंयच्याच तालुक्यान ओपन एअर सिनेमा दाखयनात। मागीर हे टेंडर काडिल्ले कित्याक असो प्रस्न उबो जाता। प्रुडंटाचेर द डिबेटीन हो मुद्दो आयलो। मात ईएसजी कडेन ताचेर सारकी जाप नासली। प्रत्येक जो आमी कितें अबाव सर्टन हे आसता प्रपोजल इट हॅज टू गो टू गव्हर्मेंटाक वचून ताजें फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल येवचें पडटा एंड देन ओनली वी कॅन टेक द थिंग्स बरोबर ओके सो इट वॉज डिसायडेड maybe because of there is a issue, let us accept yes financial issues are there, so government have said no or that but then without that approval to tender no listen, so what was decided, if we get even lesser amount sanction we will do the screening of the film. Whistleblower within the ESG governing body clear cut told me थंचो जो एक सारको वयल्या पोस्टार जो मनीस आसा ESG ताज्या मित्रान अप्लाय केल्ले टेंडराक दुसऱ्या एका मनशान केल्ले हू कोटेड लेस अमाउंट जवळ जवळ म्हाका दिसता 80 लाख कित तरी व्हेन ही कोटेड लेस अमाउंट ही बिकेम नॅचरल L1 फक्त ताका दिवपाक मेळना आपल्या मित्राक दिवपाक मेळना L1 दिवचे पडटले क्लियर कट टोल्ड टू मी बाय द ऑफिस बेरर ऑफ द ESG प्रमोद आई एम ऑन record this is told to me the office bearer of ESG. This is a very serious charge. I am not a protection a person is a credible person. It cannot be अरे तू टेंडर प्रोसिजर इतलो क्लियर आसा इट हॅज टू गो बाय L1 ताका दिवपाक मेळना म्हणून टेंडर पळय फक्त स्क्रीनीचे टेंडर केले म्हणून जायना तू थंय स्क्रीनिंग करतलो मूवी पळय न्ही त्याची परमिशनां लागता खंयचे देर आर ऑल सच थिंग्स एंड फॉर दॅट गव्हर्मेंट अप्रुवल्स आर रिक्वायर्ड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोरने गोयच्या सांत फ्रांसिस झेवियराच्या अवशेषाचे प्रदर्शन शेनवारा सावन सुरू जाता. प्रदर्शन 1.5 म्हयनो उक्ते आसतले. एक्सपोजिशना खातीर सगळी तयारी जाल्या. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान शुक्रारा सोबितीकरण केल्ल्या कामाचें उक्तावण केलें. सांत फ्रांसिस झेवियराची कूड शेनवारा बसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस चर्चींतल्यान से कॅथेड्रल चर्चींत व्हरतले. ताचे उपरांत सकाळीं 9:30 मिस जातले. 3 बटालियन महाराष्ट्रांच्यान हाडले आमी एक्स्ट्रा ड्युरींग द IFI period, so that there is no problem of security. All arrangement is perfect, 100%. Start at 9:30 and followed after that we'll be going back to the cathedral and then from the cathedral
the relics will be brought out in procession, and then they will be led to the from the basilica. They will be led to the cathedral church. So this the mass may take around 1 hour plus. Then soon after that will be bring the relics from the basilica to the cathedral. बीजेपीन फुडली वेंचणूक आनी गिनीज रिकॉर्डाची बरोबर तयारी सुरू केल्या. राष्ट्रीय पावड्यार 11 कोटी जाल्यार गोंयांत पक्षाचे 4 लाख वांगडी करपाचे टार्गेट दवरला. प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान मोहिमेची सकाळी पणजे घोषणा केली. 38% मतदारांक बीजेपीचे वांगडी करपाचे टार्गेट आसा. त्या खातीर 40 मतदारसंघांनी आदले आनी सध्याचे आमदार धरून 40 फुडारी नेमल्यात. पर्रीकार 25 तारखेर पणजेची आमदारकी सोडटा. एक वेळ फेब्रुवारीत पणजेची पोटवेंचणूक जातली म्हण विनय उलयला. फुडले वेंचणुकेचेर दोळो दवरून बीजेपी कामाक लागल्या. पक्षान वांगडी करपाचे मोहिमेंत गोंयांत 4 लाख वांगडी करपाचें टार्गेट दवरलां, जाल्यार देशभर 11 कोटीचें. तशें जाल्यार बीजेपीचें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुकांत नांव पावतलें. आज सध्या चायनान कम्युनिस्ट पार्टी आसा, तेजे कडेन सादारण 9 कोटी मेंबरशीप आसा. पूण आज आमी ती 11 कोटी पर्यंत आमी आमचे व्हरतले आनी गिनीज बुकांत तेजो रिकॉर्ड जातलो. जगा भितर खंयचोच एक पॉलिटिकल पार्टी नासतली की इतले मेंबर आसपाची, प्रायमरी मेंबर आसपाची पयली नंबरची भारतीय जनता पार्टी आसतली. केंद्राकडच्यान 2-3 म्हयन्यांत गोंयांत अर्थीक पॅकेज मेळटली म्हूण बीजेपी रावल्या. रक्षा मंत्री दिल्ली गेले आसा आनी तेंच्यांनी तेंचे कडेन चर्चा करून पयर आमकांय ताणें ब्रीफ केल्ले कार्यकर्त्यांक 1-2.5 ते 3 म्हयन्या भितर आमकां काही पॅकेज थोडी मेळटली गोंया खातीर आनी तेंचे प्रयत्न चालू आसा. 25 नोव्हेंबराक पर्रीकार पणजेची आमदारकी सोडटलो. पोटवेंचणूक एक वेळ फेब्रुवारीत दिल्लीच्या वेंचणुका वेळार जातली. विष्णू वाघाचें पक्षा कडेन उलोवप कमीच म्हूण तेंडुलकरान मिडियाचे विष्णूचेर एका प्रश्नाक जाप दिली. आपूण स्वतंत्र जातलो म्हूण खंय विष्णू उलयल्लो. आमी पेपरान वाचलां रिजायन बी जाता म्हणून, आमचे पर्यंत कोण येवना. आमदाराचे मिटिंगेक सगळ्यांक संबोधीत करून आमदारांक सांगलेलें आसा की आमदारान काही पर्सनल आपले व्यू मांडटात आनी मागीर ते सरकाराची इफेक्ट जाता अशें करचे न्ही म्हणजे समज केन्ना. वी आर कॉलिंग हिम फॉर द मिटींग. अजुनूय तो म्हाका दिसता जाल्यार मिटिंगेक काल सुद्दां आपयलो ताका म्हणून तो एटेंड जावना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. घेवया एक विराम.